विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। 19 जुलय 2018 USAच्या एका चलयेन विनयभंग केस प्रकरणांत मंगेशी देवळाच्या भटा आड कागाळ नोंद केल्ली। तशेंच आनीक एक केस ह्याच भावे भटा आड मुंबयच्या एका चलयेन केल्ली। ह्या दोनूय केशींत भावे भटान अंतरीम जामिनी खातीर कोर्टांत अपील केल्ली, मात तांच्यो दोनूय जामीन भायर पडल्यो म्हण ॲडव्होकेट सत्यवान राऊत देसाय हांणी म्हायती दिल्या। आरडेक्स खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। 19 तारखेक 19/7/18 एक चली जी चली फॅमिली US साकून आयिल्ली म्हणजे देवळाक विजीट केल्ली। तेंचे कडेन कितें चलये कडेन कितें मिसबिहेवियर जालो अशें म्हणून मॉलेस्टेशन जालें अशें म्हणून एक कंप्लेन फायल जाली 19/7/2018 क्रिस्टाचेर त्या देवळाच्या धनंजय भावे म्हणून। आनी ती कंप्लेन फायल जातरीत ती ते अरेस्टाची ताका लागून तेणें मूड एन एंटिसिपेटरी बेल बिफोर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फोंडा। आनी ड्युरींग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ती आनी एक चलयेन असोच कंप्लेन फायल केली की ही चली बॉम्बेच्यान ताचेर FIR रजिस्टर जाल्लो आनी अकॉर्डिंगली दोनूय बेल एप्लिकेशनां 27 तारखेक ताचेर आर्ग्युमेंट जालो एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशनाचेर। आनी ती ऑर्डर आज दवरली सकाळ फुडें आनी ती आज ती ऑर्डर दोनूय एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन ताची रिजेक्ट जाली, डिसमीस जाले। दोनूय बेल एप्लिकेशन ताणें सेशन कोर्टान डिसमीस केली तांच्या।